that government is ready to do jobs. Government is ready to create the jobs. But what about the financial problems which we are facing? That has to be resolved first, and then we can issue the orders for filling of the post. ची आर्थिक परिस्थिती कित्याक हे जाली हो विशय मेन आसा आनी ती आर्थिक परिस्थिती सुदारपा खातीर आमी कितें करतले हें आमी थारोवपाक जाय. आनी आर्थिक परिस्थिती जर सुदारली जाल्यार युथांक नवे जॉब दिवपाक आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. कोणीय युथांक जॉब दिवंक शकता आनी त्या खातीर आर्थिक परिस्थिती सुदारपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हें आमी थारोवपाक. परिस्थिती सीएमाक लागून जावना, आर्थिक परिस्थिती आमची मायनींग एक्टिविटीज बंद जाल्ल्यान केल्या. मायनींग एक्टिविटी खंय कितल्या मतदारसंघांनी चलता? आज जवळ जवळ 12 मतदारसंघांनी मायनींग एक्टिविटीज चलता. बेस्ड ऑन दॅट 3 मतदारसंघ जे मुरगांव तालुक्यांतले आसा ते सगळे बेस तांची परत मायनींग एक्टिविटीचेर आसा आनी सबंद गोंयचो जो बाजार चलता तो मायनींग एक्टिविटीचेर चलता. आमी हें लक्षांत दवरपाक जाय की मायनींग एक्टिविटी चालू जाल्या शिवाय जें आमकां वर्साक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट 3,500 कोटी नुकसान जाता तें भरून येवपाक जाय आनी त्या नंतरच जॉब आनी हे सगळें चालू जाता. मायनींग इश्यू स्टेट गव्हर्मेंटांतल्यान आमी फॉलोअप करता. आमचो चीफ सेक्रेटरी वेळोवेळी थंय मिटिंगेक वता आनी जें जें कितें तांकां जाय तें आमी दिवपाचो. 13 तारखेक कसली मिटींग? तांची जी कमिटी आसा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जी मायनींग कॅबिनेट कमिटी म्हणून तांणी ग्रुप ऑफ काडल्या मिनिस्टर त्या कमिटीची मिटींग 13 तारखेक 13 तारखेक गोंयची मेंबराच्यान आमच्यांनी जे डंप आसा ते डंप उचलपाक चालू करपाक जाय. कितली क्लियरन्स आसतली तितली क्लियरन्स हाडूं येता नोव्हेंबरांत चालू करपाक. सो ती डंप जर चालू जाले आसत जाल्यार काही जे बरे आर्थीक स्थिती बदलपाक जाय ती बदलूंक शकता. आज मायनींग ह्या हाजेर उलयता आसतना जे 56% 58% जे रिजोर्स आसा ताका व्हडलोसो रेट ना हेंय आमकां खबर आसा. पूण तरी आसतना गोंयची हालत बिकट आशिल्ल्या कारणान हें जाता जावपाक. मगो पक्षान तेंको दिता आसतना मायनींग एक्टिविटी परत चालू जावपाक जाय हें त्या वेळारूय सांगलां आनी आतांय सांगता. ओके.